Naman Maria Gulpenta Bulele Sodespo Tieta South Tam Toti Sodoni Sodo Zopu Jesu. Naman Maria Gulpenta Bulele Sodespo Tieta South Tam Toti Sodoni Sodo Zopu Jesu. Naman Maria Gulpenta Bulele Sodespo Tieta South Tam Toti Sodoni Sodo Zopu Jesu. Moima Pan Bhutan Povitatmya. पहिलो गुट सांत जुजे वाजातूं बेनावली देव बिरांतीच्या गोराब्यान जल्मले आमचे गोराबे बापाच्या मोगान बोल आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन त्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय मोहिमा बापान पुतान पवित्र आत्म्या दुसरो गुट सांत जुजे वाजा भावार्थाक लागून पिडापीड संस्थेल्या भावा भयणींच्या आदाराक तूं गेलोय आमची काळजां कोंतीन आनी दुखीन आसलेल्यान तांय उकोड आमचो दिसपटो इगराय जायज आमकां दी आनी आमचीं चुकलेल्यां बोशयतां तशीं आमचीं पातकां बगोश आनी आमकां तायणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या पासोर माग सायबा जेजूच्या सिंसा 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 आद्यान तसो सर्वता आमेन तिसरो गुट सांत जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली आयजूय जेजूचें राज वाडोवंक आमकां तुजी उर्बा दी आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुजे कशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बसता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पळोवन दिनाका वायटांतली आमकां निवार सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग सायबा
सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा चवथो गूट सांज जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्यांक कुडी आत्म्याचो इलाज दिलय आयजूय तुजी मजत मागतल्यांक पिडेवंतांक बरी कर आमच्या बापा सैगींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां तुवें कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जाय आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बसयता तशी आमची पातकां बगोश आनी आमकां तायणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय आमच्या पासत माग साहेबा जेजूच्या सिसा आद्यांत तसो सर्वता आमेन पांचवो गूट सांज जुजे वाजा भाग्यवंतपणी जिवंक किंडीक तुवें ह्या संवसाराक दोरे धांपले आमकांय शिगुणी जिवीत जिवंक एक भाग्यवंत मरण फावो कर आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवंक तुवें कशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावन सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय सांज जुजे वाजा तूं जेजू सूर्याचो उजवाड पडजोळा येताय
महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सर्वदा प्रार्थया देवा तुजे याज्ञिकाक भक्तिवंत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेचे आजिल्येचे सिमे पर्यान पडजोडायली. तुज्या चाकराक तुजें देवीक उतर परगटूंक आमकां तुज्या उतराच्या जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतकायेन पुनवंत जिवीत जोडूंक आनी ताजे मजतीन आमचो बावाट ओदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां जावंक आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवंक, तुजे कशी सर्गात जाता तशें संवसारान जावन. नोमान मरे कुरपेंत बरयली सरस्पो तूं येता आसा वस्त्रां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या I Gesù ci amiamo, bawartiano fude sola, mispeton monitor corum, Tor sorta, io capiu iagaiam corum, mi sapete cacizaya, la golbat caciduk dobrum. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे बिटेन. आयज नोवेन सान जुजे वाजाचें मांडावळ करता सेंट फ्रांसीस दे असिसी समुदाय इग्रेजा. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. आयज मेलवी फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या इरा मस्करनस. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज धरुया एंटनी आनी जॉसलीन आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. तांच्या घोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जायतीं जाणां बरीं नात, जायत्या जाणांची सर्जरी आसा, तांकां सगल्यांक देवान पिकोवणेचो हात लावंक खेरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आमच्या राज्या पासत मादेई इशू आसा ताचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. 16 आमच्या सान जुजे वाजाची परब जातली. त्या दिसाक आमचो गोंयचो ओपिनियन पोल डे आनी त्या दिसाक सांकळे हांगासर सांकेली मादेई पासत एक व्हड जमात दवरलेली आसा. ती बरे भाशेन जावंक आनी सरकारान लोकांचें आयकूंक खेरीत भाशेन आमी हे मिसाचे भेटेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, खबरांपत्रांचेर, टीव्हीचेर वो हेरां माध्यमांतल्यान आमी दर दिसा झगडीं झुजांच्यो खबरो पळयता आनी आयकता. देसा देसा मदें झुजां, धर्मा मदें रागाची भावना, राग क्रोधाक लागून मारफार आनी हत्या. आख्या संवसारांत द्वेसाचें आनी तिरस्काराचें वातावरण निर्माण जालां. असल्या वाद मुद्द्यांचेर शांतीन समाधान करूंक आयचो सेवाधर्म उलो मारता. आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. जेजू पुनर्जिवंत जावन आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शालोम म्हणजे शांती तुमचे सवें ह्या उतरांनी तो तांकां नोमान करी. जेजू शांतीचो कुंवर, रागाच्या आकट्यान जळटल्या समाजाक तशेंच आमच्या कुटुंबान
आनी शेजार सामाऱ्यांक शांती हाडूंक जेजू सोदता. शांती खातीर आपलें जिवीत खर्चिल्लो मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर अशें उद्गारलो. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. काळोखाच्यान काळोखाक नपयत करूंक शकना. फक्त उजवाडाच्यान काळोखाक नपयत करूंक शकता. द्वेसाच्यान द्वेसाक नपयत करूंक शकना. फक्त मोगाच्यान रागाक नपयत करूंक शकता. आयच्या काळार पाप साहेब फ्रांसीस सोम्या जेजूचो शांतीचो संदेश आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान शिकयता. आमी भाग्यवंत जुजे वाजाचे परबेक तयार जातना शांती समाधान हाडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक भाग्यवंत जुजे वाज आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो जावन आसा. भाग्यवंत जुजे वाज आपल्याक त्रास कोश्ट दितोल्या सवें शांतीन वागलो. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत गांवांत देसांत आनी संवसारांत शांती येवंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. आयचो दीस डिओसिसीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. तांचो वावर फळादीक जावंक मागुया. आनी जायते फावटी आमी रागाची हातयारां जाल्यान आमचे मदें शांती हाडचे बदलीक आमी दुर्गा उबारल्यात. असली हातयारां जावन आमी दुसऱ्या मदें दुस्फोट केल्या. ह्या आमच्या सगळ्या कोन्या खातीर देवा लागीं बोगसोरे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदविता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो अशें म्हणटा, आयज तरी ताचो ताडो तुमी आयकात. ओरोण्यान तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशें तुमची काळजांक दारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजी कर्तुवां देखल्यांत आसतना तांणी म्हजी परिक्षा करून घेतली. 40 वर्सां हे पोजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. हे पासत हे संस्थेचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हटलें, तांची काळजां सदांच वांकडी वाट धरतात. म्हज्यो वाटो ती शिकूंक नात. म्हज्या रागाच्या वेळार हो सोपूत हांवें घेतलो. म्हजें समाधान भोगूंक ती कधीच पावची नात. भाव भयणीनो, अणभावाटपणाच्या नोश्टें काळीज जिव्या देवा सरशिलें आमकां पयस करता. तर तुमचे भितर असल्या काळजाचो कोणूच आसना जावं चोत्रायेन भोवात. पडटें जाल्यार तुमचे भितरलो कोणूच पातकांक बुलोवन दारून जायना जावं आज म्हणल्यार ते चलत पर्यंत तुमी एकामेकाक दिसान दीस धीर दिवंक जाय. कित्याक सुरवातेक आमकां विस्वाशीपण आसलें तें आमी निमाणे घडये पर्यंत तीरपणी सांबाळलें जाल्यार क्रिस्ताचे बागेली आमी जातल्यो. देवाचें उतोरें.
आमचो जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात. सगलीं बरोबर म्हणुया. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात. सोडपोट पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सगलीं आयतीं रावया. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात. मेरेबाक आनी ओरोण्यांत माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरां पोरीं दारूं करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरन्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सगलीं मुजेर कोळपून गेलीं. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात. 40 वर्सां म्हजे पर्यान म्हाका कांटायलो. काळजान म्हाका सांडून गेली. म्हज्यो वाटो सोडल्यो. तेन्ना रागा जाला हांवें असो सोपूत घेतलो. हो लोक कधीच पावूंचो ना म्हजी शांती भोगूंक. जबाब आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात. उद्गार जेजू स्वर्गा राजाच्या शिव वर्तमानान परगोडटालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजूस अशे उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, ओय म्हाका खुशी आसा, तूं नितोड जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोड जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकाक दाखय आनी तूं नितोड जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकीची खुणां दिवंक मोजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एक सुरे सुवातेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कुडीचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी द्वेस आनी राग हाचे विशीं नियाळ करता आसतना आज आमकां मार्टीन लुथराचीं उतरां कांय बरी स्पश्टपणी आमकां मेळ्ळ्यांत. डार्कनेस कॅनॉट बी ओवरकम विथ डार्कनेस, hate cannot be overcome with hate, but it has to be overcome with love. जायते फावटी गुडेक आमी पळयता उजवाडाक आनी काळोखाक पळोवना, कित्याक जंय उजवाड आसा थंय काळोख नपयत जाता. जंय एक उजवाडाचें किर्ण पडटा थंयसर काळोख ज्या कुडांत आसा वो ज्या सुवातेर काळोख आसा ताका तो नपयत करता. आमी जाणां रात सोंपल्या उपरांत दीस येताच आनी दीस आयल्या उपरांत दर एक जी काळोखाची वस्त आसा ती भाव भयणीनो उजवाडाक येवन अदीक आनी अदीक पोरसोडीत जावंक पावता, अदीक आनी अदीक जीव येता. आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार जायते फावटी आमी राग द्वेस करता तेन्ना आमी दोशी दुर्गां उगडटा.
आमी दुर्गां बांदता, एकामेका सोबे आमी दुस्मानकाय वाडयता, एकामेका सोबे आमी भाव भयणीनो आमच्या जिवितान जें कितें नाका आसलेलें तेंच आमी करूंक पावता. अशें आसतना जिवीत देवान आमकां मोगान सारूंक दिलां. आयच्या ह्या कोडकाराची आमी खबर करता आसतना हो कोडकार आमी जाणो त्या काळार जेजूच्या काळार कोडकारांक सुवात नासली. पयसतान तांणी बोबाड मारची पडटाली. हांव एक कोडकार, हांव कोडकार म्हणटकूच पयस रावात, म्हजे सोयशिनी पयस सोरात, कोड सोरात. आनी अशें बोबाड मारता आसतना लोक ताका जायते फावटी आपल्या समाजान मानून घेनासलो. लोक कोडकाराक किकोद करतालो. आयच्या दिसाक हे शिव वर्तमानान आमी पळयता बोड घेवन हो कोडकार जेजूशी वेता. म्हणजे आपलें पातो कोडकून घेता. आपल्याक पेकोवणी जायी, आपल्या जिवितान जी कितें दुस्पोट आसा ताचे वरवीं आपल्याक हे जिवितान बरें पडना हें तो जाणो जाता. आपल्या जिवितान एक कोड आसा ताचे उद्देशी आपूण शांती समाधान जिवंक पावना हेंय ताच्या मनान आसता. आनी जेजू हो मसियस आपल्या जिवितान ही शांती हाडटलो. म्हज्या जिवितान म्हाका ह्या कोड्यांतलो भायर काडटलो हे विस्वास धरून तो जेजूशी वेता. आनी जेजूशी तो मागता, सायबा म्हाका बरो कर. आनी जेजू ताका म्हणटा तुका कितें जाय, कितें खुशी आसा. आनी जेजू ताका विचार केल्या उपरांत तो म्हणटा वय म्हाका खुशी आसा नितोड जावचो. आनी भाव भयणीनो जेजू ताका न्हूच ताच्या ह्या कुडींत नितोड करता, पूण ताच्या आपल्या जिवितान जें कितें मेळेपण आसा, जें कितें दुयेसाचें आसा, जें कितें वायटाचें आसा तें ताका बरें करून तो नितोड करता. भाग्यवंत पावलो भाव भयणीनो आयच्या ह्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांचे चिठीन आमकां मेळटा हे सोस्तीचो म्हाका राग आयलो आनी हांवें म्हणलें तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. तेन्ना म्हजी कर्तुत्वां देखल्या आसतना तांणी म्हजी परिक्षा केली. देखून 40 वर्सां हे पोजेचो म्हाका कांटाळो आयलो. देवाचो आमी जायते फावटी भाव भयणीनो ह्या संवसारान परिक्षा करता. देव आमकां सगळ्या वायटांतलो निवारता. देव आमकां बरेपणान भरता. देव आमकां फावो ती वस्त फावो करता. देव आमकां ह्या जिवितान जें कितें आमी करूंक जाय तें आमकां तो उत्पन्न करून दिता. भाग्यवंत जुजे वाजान हेंच आपल्या जिवितान केलें. ताचें सर भोंवतणी वातावरण दुस्मानकायेचें आसलें. तो देवाची बरी खबर परगट्टा कोडकारांक, दुसऱ्यांक, भिकाऱ्यांक आनी दुसऱ्या गरिबांक पावता हें पळोवन पोरजां ताचे सर भोंवती आसली ती जायते फावटी तिडटाली. गरीब पोरजां ताचे सांगात आसली. तरी पुतान आपलो वावर जेजूची बरी खबर परगटपाची ताणें सोडूंक ना. राग दुयेस आसलो, ताचे दुस्मान ताचेर आड उपरासले. देवाची बरी खबर ताणें मोगान परगटली. आमी जिवितान हेची देख घेता आसतना मोगान वावर करुया. दुस्मानकाय वाडोवचे बदलेक आमच्या जिवितान बोगसोण्याची हातयारां जावया. एकामेकाक बोगसून आमचे मदें आसात त्यो उणट्यो आमी मोडून उडोवया. आमचे मदें आसात ते जायते वर्सांचे दुयेस आमी पयस करुया. एकामेका सोबे आमी उलयना जाल्यार बोगसोण्याची हातयारां जावन दुसऱ्यांक बरी जाप दिवंक आमी वावरुया. काळजांतान जो दुस्मान आमचे सोबे आमकां वायट करता, वायट आमचे चिंता ताचे खातीर आमी मागुया. तेन्नाच की दुयेस, राग आनी हेर काडुकाची वस्तू आमच्या जिवितांत ते पयस जातल्यो मोगाची हातयारां आमी जावंक पावतलीं. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी सांगाताक येवन आपल्या धर्माचें बरेपण एकामेकाक वांटूंक आनी भोव करून आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयलेली शांती समाधानाची वाट आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हाडींच्या काळार देशांत धर्मा मदें भावपणाची भावना नोपय जाल्यात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म शिकयतात तशें देशांत शांतीचें वातावरण हाडटले नेम कायदे घडोवन
हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दर बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची खात्री कर. अंतरराष्ट्रीय मोळार जायत्या देशांमध्ये चलतली उचांबळाय सोंपूंक तशेंच राग क्रोधाक लागून कुटुंबांनी मोगाची नातीं तुटल्यांत. शेजाऱ्याक आनी समुदायांनी दुस्मानकायो उत्पन्न जावन फुटी पडल्यात. हें सगोट नोपयत जावंक बापाची कृपा मागुया. दर बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची खात्री कर. आयचो दीस आमचे दियोसिसेच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या सगोट वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेची आसात तांचेर सगल्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी ह्या वरवीं आमचे दियोसेसींत जायतीं बरेपणां आनी सुदारप आयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. दर बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून आमची खात्री कर. ही सगळी आमची मागणी बापा तुजे मुखार आमी दवरतना आमी अदीक आनी अदीक मोगाची हातयारां जावंक आमकां कृपा मागूं. आमची मागणी तूं स्विकार करून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Hymn number C18, page 36. आमची मोना समर्पुया. आत्मी गुणो तयार करता. काळजां आमची तयार करया. यादीक दाखोवन रस्ते ठरयता. आमी आमची चिंते ठरया. सारको तो कोण दिता. पिवूंक आमी आरती जावया. म्हज्या भावभयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदारान सगळे स्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानू. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदारान सासणाचे देवा सुरकार्यांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सवय सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळी रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या असो दोतबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सगळे सोडून स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या नांवे बाबा. उंचीक सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सय. उंचीक सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू शिफोन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू शिफोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तान सर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां घाले पडू नाका पूण वायटांतले आमकां न्ही. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्या आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दमतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कुशे परमत तुका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काकुटान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Maka pawe
तुमचो पेल्या तुमी करता तितले कोरे संत म्हाका पावले. ताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थुया. सोर पदवेदा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दित आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं म्हणून अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Hymn number U35, page 249. Bhagevont salya आमच्या भावाक विनोद्यांक तुजी मोजूत पावो. साक्षी दिवन जेजू आमकां जागोय. जुजे वासा आमच्या तुझे पासो आतां महिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आतां महिमा. सासना सासना जुजे वासा आमच्या बाबा. तुझे पासो आतां महिमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आतां महिमा. सासना सासना. Novena prayer to Saint Joseph Vaz. Loving Father, through the wonders of His mercy, your Son sowed the seed of your word into the hearts of people. Following in His footsteps, your servant Saint Joseph Vaz spent his whole life doing good by the inspiration of the Holy Spirit and under the patronage of the Virgin Mary. And so he showed us that we too can win the crown of blessedness by walking in the footsteps of your Son. We rejoice that you placed your seal on his heroic life and inspired your holy church to declare him a saint. Now, through his intercession, we implore you to grant us this favor. Kindly pray silently for your intentions. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Amen.